सरकारी कर्मचाऱ्यांचो डीए 50% वयल्यान 53% मेरेन सुमार 3% वाडयला। सगळ्या कर्मचाऱ्यांक जुलय सावनचो एरियस नोव्हेंबराच्या पगारात मेळटलो। ह्या विशींचो आदेश जारी केला। बार्देस आणि पेडणे उपरांत आता तिसवाडी, मुरगांव आणि साश्टीत जमनीच्या दरात सरकारान वाड केल्या। प्रमोद सावंत सरकारान उत्तर गोंय भायल्या लोकांक विकला आणि आता तांची नजर दक्षिण गोंयचेर आशिल्ल्याचो आरोप फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायान केला। गोंयच्या जमनीचेर खुबशा भायल्या लोकांची नदर आसा। गोंयान येवन आपले सेकंड होम आसचें अशें तांचें सपन आसता। राज्यान जावपी उदरगतीच्या फाटभुंयेर सरकारान बार्देस आनी पेडणे म्हालांतल्या जमनीचे दर 8 ते 25 हजारा मेरेन वाडयले। पेडण्या म्हालांत मोपा विमानतळ आयिल्ल्यान जमनीचे दर बरेच वाडल्या। अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या वेंचणुकेत डोनाल्ड ट्रम्पान बाजी मारली जाल्यार मूळ भारतीय वंशाच्या कमला हॅरिस हांकां हार खावची पडली। 7 राज्यांमदी मतमेजणी चालू आसा। आता मेरेन 43 राज्यांचे निकाल लागल्यात। हातूंत 27 जाग्यांचेर रिपब्लिकन पक्षाचे डोनाल्ड ट्रम्प जाल्यार 15 जाग्यांचेर डेमोक्रेटिक पक्षाच्यो उमेदवार कमला हॅरिस आघाडीर आसात। ट्रम्प भोवमताच्या लागीं पावल्यात। गोंय पुलीस खात्यात नोकरी दिवपाचे हायेस दाखोवन काणकोणच्या एका तरणाट्याक 5 लाखांची तोपी। हे प्रकरणात काणकोण पुलिसांनी परये 70च्या रामेश्वर मांद्रेकाराक अटक केल्या। हे प्रकरणातलो मुखेल दुबावीत काणकोणचोच रवींद्र भंडारी आड गुन्यांव नोंद केला। सद्याक तो फरार आसा। पुलीस ताचो सोद घेतात। गोंयांत ज्या सरकारी अधिकाऱ्यांक नोकरेंत सेवा वाड दिल्या तांचोच ह्या कॅश फॉर जॉब प्रकरणांनी सहभाग आसा असो आरोप गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली आनी फातोडेचो आमदार विजय सरदेसाय हांणी केला। राज्यांत वेगवेगळे नोकरेचे घोटाळे उक्ताडार आयल्या उपरांत विजय सरदेसायान प्रतिक्रिया दिल्या।
कामुर्ली कम्युनिदादीचो गांवकार नाशिल्ल्या व्यक्तीक म्युटेशना खातीर ना दाखलो दिल्ल्यान उत्तर गोंय कम्युनिदादीचो आदलो प्रशासक दीपक वांयगणकर हाका निलंबित केला। दक्षता खात्यान हो आदेश जारी केला। फकत रेल्वेत नोकरी दिता म्हणून सांगून न्ही जाल्यार हेर वेगवेगळी हायेसां राखून प्रिया यादवाची दिवचले लोकांक तोपी। एफडी भांगर बँकांनी तारण दवरून बाबड्या बायलांनी प्रियाक पयशे दिले म्हणून बायलांची व्यथा। गोंयांत पर्यटन हंगामाची सुरवात जाल्ली आसा। दाबोळी विमानतळाचेर ह्या हंगामांतले पयले चार्टर विमान मंगळारा देंवले। रशियेंतल्यान आयिल्ले ह्या चार्टर विमानांतल्यान 334 रशियन पर्यटकांक व्हडा दबाज्यान दाबोळे विमानतळाचेर येवकार दिलो। दिवचलच्या वाळशी ते वाठादेव या 4 लेन बायपास रस्त्या कुशीकचे कोसळिल्ले पालसण काढून धडा कातरपाचे काम सध्या सुरू केला। फाटल्या कांय दिसां खातीर हे काम बंद आशिल्ले, मात आता काम नेटान चालू आसा। पालसण कोसळिल्ल्यान बायपासाची एके वटेनची लेन येरादारी खातीर अजूनय बंदूच आसा। साखळे पालिकेन साखळेकारां खातीर एक हेल्पलायन नंबर जारी केला। या नंबराचेर घरांतलो कोयर, कपडे आनी हेर कोयरां विशींची म्हायती दिल्या उपरांत पालिकेचे कामगार तो कोयर घराकडेन येवन उबारतले। हे खातीर पालिका बारीकसो शुल्क आकारतली अशी म्हायती साखळे पालिकेची नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू हांणी दिल्या। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी ह्या हेल्पलायन नंबराचे अनावरण जालें।
खासगी मालमत्ताविशीं सुप्रीम कोर्टान महत्वाचो निवाडो दिला। भौशीक हिताच्या नांवान सरकार सगळ्योच खासगी मालमत्ता ताब्यात घेवंक शकना म्हणून सुप्रीम कोर्टाचो निवाडो। राज्यघटनेत सरकाराक तसो अधिकार दिल्लो ना। कांय प्रकरणांनी मात सरकार खासगी मालमत्ता ताब्यात घेवपाक शकता अशें कोर्टान स्पश्ट केलें। नो मॅन्स लँड सरकार ताब्यात घेतले म्हणून कांय दिसा पयलीं मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान उलोवन दाखयलें। तशेंच ह्यो जमनी ताब्यात घेवपा खातीर कायदेशीर बाबी पुराय करपाचेर भर दिला अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणिल्लें। पूण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकाला प्रमाण गोंय सरकाराक सगळ्योच नो मॅन्स लँड ताब्यात घेवपाक मेळच्यो नात। कलंगूट खोबऱ्या वाड्यावयली कोमनीदाद जाग्यार आशिल्ली बेकायदेशीर बांदकामां मोडपाक सुरवात केल्या। उच्च न्यायालयाच्या आदेशा उपरांत कलंगूट खोबऱ्या वाड्यावयली कोमनीदादीन पुलीस संरक्षणा खाला ही बेकायदेशीर बांदकामां मोडपाक घेतल्या। जॉब स्कॅम प्रकरणात धरल्यात ती बारीक नुस्ती। हाच्या फाटल्यान व्हड मनशांचो हात आसा। आतां मेरेन आयल्यात त्यो बारीक केसी। हाच्या परस आनीकूय केसी आसपाची शक्यताय आसा अशें कॅप्टन विरियाटोचें म्हणणें। ह्या जॉब स्कॅम प्रकरणात सीबीआय वरवीं चवकशी जावपाक जाय अशी मागणी दक्षिण गोंयचो खासदार विरियाटो फर्नांडीसान केला। भलायकी कायद्याखाला आता सरसकट वीज जोडणेक मान्यताय मेळची ना। या कायद्याखाला वीज जोडणे खातीर आयिल्ले अर्ज मान्यताये खातीर सरकारा कडेन वतले। वीज खात्यान हे विशींचे परिपत्रक बुधवारा जारी केले। राज्यांत कॅश फॉर जॉब प्रकरणात बायलांचो धुमाकूळ। पूजा नायक, प्रिया यादव आणि दीपश्री सावंत हे तिगाकडल्यान पुलिसांनी मोठे मालवत जप्त केल्यात। अटक केल्ले हे तिगाक स्कॅमस्टर बायलांकडल्यान पुलिसांनी खूब कितें जप्त केलां। लोकांनी मुखार सरून कागाळी करच्यो अशें आवाहन मुख्यमंत्र्यान केलां। आतां मेरेन पूजा नायक, प्रिया यादव आणि दीपश्री सावंत गावस हे अटक केल्ल्या मुखेल स्कॅमस्टरां कडल्यान पुलिसांनी व्हड माल जप्त केल्लो आसा।
आमदार विजय सरदेसाय हांणी अधिकाऱ्यां सयत फातोडेच्या पोरण्या बाजारपेठ वाठाराची पळोवणी केली। हांगा दर वर्स येवपी हुंवार येवचो न्हय हे खातीर गरजेची पावलां उबारपाक आमदारान WRDक निर्देश दिले। फातोडेच्या पोरण्या बाजारपेठ वाठाराक इतिहासीक फाटभूंय आसा। ह्या वाठारांत इतिहासीक मोलाच्यो जायत्यो सुवाती आसात। बेगीनूच हांगा हेरिटेज वॉक सुरू करून हो वाठार आनीक सोबीत करतले, अशें आमदार विजय सरदेसाय सांगता। वेळसाव रेल्वे दुपेटीकरणा संदर्भात दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विर्याटोन वेळसावच्या थळावे आनी RVNLच्या अधिकाऱ्यांक घेवन जिल्लो अधिकाऱ्या वांगडा बसका घेतली। रेल्वे दुपेटीकरण खातीर एकल्याचें घर वचचें ना अशें RVNLच्या अधिकाऱ्यांनी सांगलां। मात आमकां खात्रीशीर पळोवणी करून सिमांकन केल्लें जाय आनी येता त्या मंगळारा हें सिमांकन करतले अशें दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विर्याटोन सांगलें। गोंयांत येवपी पर्यटकांच्या जावपी छळणुकेक लागून कलंगूट पुलिशेन खासा मोहीम राबयिल्ली। पुलिसांनी केल्ले कारवायेंत सुमार 15 दलालांक कलंगूट पुलिसांनी ताब्यात घेतल्यात। ह्याच म्हयन्यांत आतां मेरेन सुमार 40 दलालांक धरिल्ल्याचें कलंगूट पुलीस स्टेशनाचो पुलीस निरीक्षक परेश नायक हांणी म्हायती दिल्या। गोंयभरांत खुबश्यो घडणुको घडत आसा आनी तातूंतूच बेकायदेशीरपणांत रावपाचो प्रकार उक्ताडार आयला। युगांडाचे 2 थळावे बेकायदेशीर तरेन रावतना दिसून आयले। तेच प्रमाण योग्य दाखले तांचे कडेन नाशिल्ल्यान मांद्रे पुलिशेन तांकां अटक केल्या। ह्या घडणुकांचेर आळाबंद हाडपा खातीर पुलिशेन खर पावलां उखलपाक जाय। खोब्रावाडा कलंगूट हांगा आयोजीत केल्ल्या एका मोहिमेत 20 बेकायदेशीर बांदकामां मातये भरवण केली। भौशीक बांदकाम खात्यान ही बांदकामां मोडपा खातीर यंत्रणा दिली। डेप्युटी कलेक्टरान हो आदेश दिल्ल्याचें कळटा।
कलंगूट मतदारसंघाचे आमदार मायकल लोबो हांणी पर्रा एक आदर्श गांव करपाचो दृष्टिकोन दवरला। हाका लागून थळाव्यांचे सहकार्य महत्वाचे आसा। तशेंच वाड्यार कोयर उणो करून वाठार नितळ दवरपाचेर भर दिवचो अशें आवाहन आमदार मायकल लोबो हांणी रस्तो हॉट मिक्सिंगाच्या उक्तावणा वेळार आवाहन केलां। मंगळारा दवर्ले दिकरपाल पंचायतीन दिकरपालच्या मिलिटरी कॅम्पाकडेन आशिल्ल्या घरांची पळोवणी केली। कोमनीदाद जाग्याचेर 40 बेकायदेशीरपणान घरां आनी 4 भंगार अड्डे उबारिल्ल्याचें पंचायतीच्या नदरेक आयलें। ही सगळीं घरां बेकायदेशीर आसून घर मालकांकडेन योग्य ती कागदपत्रां ना। आमी सरकार आनी संबंदीत प्राधिकरणाक हे विशींचो अहवाल धाडटले अशें दवर्ले दिकरपालचो सरपंच साईश राजाध्यक्ष हांणी सांगलें। पेडणे तालुक्यातल्या नागरिकांनी चांदेर आसापूर पंचायतीच्या सरपंचाक मेळून तुवेच्या नवीन हॉस्पिटलाविशीं चर्चा केली। तुवेचे 100 खाटींचे हॉस्पिटल जाता तितल्या बेगीन सुरू करप गरजेचें आसा अशें थळाव्यांचें म्हणणें। तशेंच तुवे हॉस्पिटलाचें वेवस्थापन भलायकी संचालनालयाच्या खाला न करता गोंय वैजकी महाविद्यालया खाला करचें अशी पेडणेच्या नागरिकांनी मागणी केल्या। केळशी ते मडगांव मार्गार बशींचो उणाव आशिल्ल्यान थळाव्यांक बरेच त्रास जाता। ह्या मार्गान प्रवास करपा खातीर जायते प्रमाणात बशी नाशिल्ल्यान लोकांक वरांची वरां बस स्टॉपा कडेन रावचें पडटा, नाजाल्यार लिफ्ट घेवन वचचें पडटा। वेळार बशी नाशिल्ल्यान ह्या वाठारांत येवपी पर्यटकांकूय बरेच त्रास जाता। तशेंच सगळ्यांक टॅक्सीन वचप परवडना। ताका लागून सरकारान ह्या मार्गार बशी सुरू करच्यो म्हणून थळाव्या सयत केळशीचो सरपंच डिक्सन वाझान मागणी केल्या। गोगोळ वाठारांतल्या रस्त्याची अवतिकाय जाल्ली आसा। पुराय रस्त्याक फोंडकुलां पडिल्ल्यान अपघाताचें प्रमाण वाडत आसा। सिवरेज ही फोंडकुलां माती घालून पुरोवपाक सुरवात केल्ल्यान थळाव्यांनी तिडक उक्तायली। हे विशीं थळाव्यांनी कंत्राटदाराक विचारपूस करपाचो यत्न केलो जाल्यार ताचे कडेन कांयच जाप नाशिल्ली।